म्हाका दिसता काल आमचे PWD मिनिस्टर निलेश बाब काब्राल एका झिरोवर मेन्शनान जेन्ना विजयबाब सरदेसायन जेन्ना रेज केल्लो आशिल्लो तेन्ना ताका उत्तर दिल्लें आसा. म्हाजो एक तुमकां सगळ्यांक प्रश्न आसा, आमदार आयकना म्हणल्यार कितें करना? हो सादो एक प्रश्न. कारण ज्या वेळाचेर हांव आतांच आमदार ना, हांव फाटल्याय फावटी आमदार आशिल्लो. गांवांत जेन्ना दोन गट आसतात त्या वेळाचेर आमदार कितें करपाक शकतलो? दोन गट आहा थिंगा अशें म्हाका दिसता. कारण हे जे प्रपोजल जे आज कितें मांडटा पळय, ह्या लोकांनी फक्त राजकारण केल्लें आसा आनी कांय करूं ना. फाटले 5-6 वर्सां आनी हो विशय गोविंद गावडे आज आमदार आसून गोविंद गावडेच्या कारकिर्दीन हें जावना. दीस इज द इश्यू ऑफ 1971. ह्या लोकांनी पळय हे जे कोण आहा पळय ते भुरगे तांकां कांय खबर ना. तांच्यानी थोडें समजून घेवचें. ज्या वेळाचेर ह्या ज्या लोकां फाटल्यान आशिल्ले पळय न्ही ते स्वता तेंचे मंत्री PWD मिनिस्टर आशिल्ले. त्या वेळाचेर हे लोक कितें न्हिदिल्ले? हे लोक न्हिदिल्ले? हो एक सादो म्हाजो प्रश्न आहा. तरी आसतना ह्या मनशान भरपूर प्रयत्न केल्ले आसा तांच्या खातीर. पूण दोन जेन्ना ग्रूप आसता त्या वेळाचेर जे कितें कायदेशीर कांय गोश्टी जावपाच्यो जातले आनी ताच्या खातीर आंदोलन आशिल्लें. हांवूय त्या आंदोलनाक भितर पार्टिसिपेट आशिल्लो. ताजोर अशें न्ही की म्हाका जाय तें हांवें केल्लें पण आसा. तुमी ते उलयता आतां बोमाचें उलयता. खोर्ले कितें? खोर्ले कितें सांगता? ते खोर्लेचो विशय कितें आसा? सेम सिरियस इश्यू सिरियस खोर्लेचो विशय कितें आसा तो तुमी कायदेशीर आमचे PWD मिनिस्टर जे आसा तांकां तुमी विचारपाक जाय न्ही. पण डेफिनेटली एज अ सिटीजन आणि एज अ कॅबिनेट कलीग असल्या कारणान डेफिनेटली ह्या सगळ्या गोष्टीचेर चर्चा आमी केल्ली आसात. पूण कशें आसा, हो नॅशनल हायवेचो इश्यू आहा, बरोबर न्ही? सो कोणी हांव एकूच गोश्ट सांगता, कोणी राजकारण करपाक जायना. द बेस्ट कितें आसता तें कांय गोश्टी करपाक जाय. काल तो आनीक तो लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न करता, देवूळ वता. देवूळ बिळू कांय वतना ही गोश्ट हांव सगळ्या गांवकारांक सांगपाक सोदतां. पूण विशय अजुनूय प्रलंबीत आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान कितें जाय द बेस्ट कितें पॉसिबिलिटी आहा थंय हांव उबो आसता. सर, पण केन्ना कोणाचें घर वयता जाल्यार तो पॉलिटिक्स करतलो सर. कोणाचें दुर्गां बाबा जमीन वयता तो पॉलिटिक्स करूं म्हाका एक शकता. सांग पळया, आज नॅशनल हायवे हो सबंद भारताचो हो विशय आहा. दीस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ ओन्ली आमचो गोंया खातीर. हय सर, गोंया खातीर हो विशय न्ही, कळ्ळें न्ही? हो विशय जेन्ना घर अशें आतां म्हाका दिसता तुगेलें ओल्ड गो घर वडयलां मरे, ताका सगळे अरेंजमेंट केले ना? वडयलां मरे घर, वडयलां मरे तुगेलें ओल्ड. तांकां पयलीं एश्युरन्स दिल्ले न्हू सर पयलींच्या मिनिस्टर. आनी ते आतां काब्राल कितें म्हणटा ते दिसा देखून ताणें म्हटलें की पयलें कितें जालां तें आपणाक सांगनाका. पळय एक गोश्ट, हांव त्या गोश्टी कडेन हांव तटस्थ गांवकाऱ्यां बरोबर आसतलो. जे कोणाचें नुकसाण जाता, जे कोणाची घरं बिरां वता तांकां जो पर्यंत तांचे अल्टरनेट अरेंजमेंट करना त्या गोश्टी कडेन गोविंद गावडे ठाम आसतलो. सपोज कोणाची कितें जर गेलं जाल्यार, कळ्ळें न्ही? पूण कितें जर हें जर करता कोण आनी कोण उलयता म्हणून तूं, ज्या लोकांचें कांय वचत ना तेच लोक मुखार येता, कळ्ळें न्ही? हांकां आनी प्रत्येक गोश्टी हे लोकांनी राजकारणूच केल्लें आहा. ही इज नॉट ओन्ली द क्वेश्चन ऑफ हो रोड, बाकीचे आनी खुबशें राजकारण केल्लें आसा. ताजेर हांव उलयना. पूण एकूच गोश्ट सांगता, हो विशय जो आसा तो केंद्राच्या सरकाराच्या आखेरात्या भितर येता. जितल्यो काही गोश्टी तेको दिवपाक जाय तितलो म्हाजो गांवकारां खातीर तेको आसतलो. हें तुमच्या माध्यमांतल्यान आय थिंक म्हाका दिसता 4 ते 5 घरांक ते म्हणटा पंचायतीन रेझोल्युशन पास केला की रस्तो थंयच्यान डायवर्ट करचो. खंयच्यान व्हरचो? शेतांतल्यान शेतकार तयार आसा तर ते तुमी ग्राउंड रिपोर्ट काडा मरे. शेतकार तयार आसा तर कन्फ्युजन आहा. प्लॅन केल्लो तेणी प्लॅन दाखयल्लो. आतां पर्रीकरान खंयचो प्लॅन केल्लो तो प्लॅन का हे आमचो एडमिनिस्ट्रेटीव जो पार्ट जो आसा तितून का ना. आतां काही गोश्टी शेतांच्यान जर घेवपाक जाय शेतकार तयार आसपाक जाय. किंवा वयल्यान जे कोण कुळागराले वचत सेम विशय आसतलो, तांकांय सेटबॅक जातलो. म्हणजे फाल्यां सगळें हांव पत्रकारांक म्हजो एक प्रश्न आहा, त्या लोकांक जेन्ना त्रास जाता तुमी मागीर कितें म्हणटाले? खंयच्यान आबाळांतल्यान व्हरय रस्तो? अप्रोप्रिएट डिसिजन की वेवस्थीत सगळ्यांक कशें मिनिमम लॉस कशें जाता त्या दृश्टिकोनांतल्यान निर्णय घेतले नरे सरकार. दुसरो ऑप्शन आहा तेचेर तेंच्यांनी काल आनी गेले. खंयचो ऑप्शन आहा? वयल्यान पर्रीकर ऑप्शन जर आसा जाल्यार थंय नुकसाण जायना कोणालें? तेचेरूय तेंच्यांनी एलिगेशन केला की थंय कोणी तरी जागे घेतले कितें घेतले ते म्हाका कांय खबर ना. एलिगेशन जर केलं न्ही जाल्यार तेंच्यांनी त्यो काही गोश्टी पळोवन घेवपाच्यो. कारण आमचो प्रयत्न आसा की मॅक्झिमम गांवकाऱ्यांक सपोर्ट करपाचो. पूण ज्यो आमच्या आखिरेत्या भितर काही गोश्टी जर ना जाल्यार त्यो आमी काही गोश्टी करपाक शकना न्ही रे. हो विशय थोडे जे लोक मागणी करता तेतून तुमी लक्ष घालता ते काय
नाही हांवें तांकां वारंवार सांगलां त्यांच्या बरोबर बैठक सुद्दां काही गोष्टी जाल्ली आसात सगळ्यांक तांकां कन्विन्स केल्लें आसात पण एक गोष्ट सांगता सगळेच बरोबर आसपाक जाय न्ही रे फाल्यां सकाळी दुसरे सायडीन वेलो ते लोक उबे रावतले तिसरे सायडीन वेले ते लोक उबे रावतले मागीर कितें हो प्रश्न तुम्ही तांकां विचारलेलो आसा का तेंचीच बाजू घेवन तुम्ही मांडटात ना पण हांव कितें म्हणटा तांकां कितें आहा तें सारकें सांगा न्हू सर सगळ्यांक सारकें हाला कोणाक खबर ना मिनिस्टर तांकां मेळोंकूच सोदिना म्हणून ते कोण कन्सर्न हांव मेळटा मिनिस्टराक हांव मेळटा मग ते कडेन उलया न्हू सर मिनिस्टराक हांव चर्चा करा, मेळटा वार्तालाप. पळय आमी मिनिस्टर जे आसात पळय प्रत्येकाचे घराणें आयकोन घेवपा खातीर आसा आनी म्हाका दिसना काब्राल बाब तांकां मेळपाक सोदिना तेणी कितले अरे काब्राल बाब आमचो असो म्हणटा. तरेचो एग्रेसिव्ह मिनिस्टर आहा जो सगळ्यांच्या लोकांच्या CR भितर तो भितर वचणारो मनीस मरे तो हेंकां कित्याक मेळपाक शकना मग कितें आहा तें सांगा न्हू म्हणून सर. त्यो काही गोष्टी जर आसत जाल्यार हांव तांकां अपॉइंटमेंट करून दिता काल कावेळ्यान देखून कितें म्हटलें काल विजय सरदेसान तो इशू काडला तेन्ना तेणी आयकून पूण गेम तो घेतलो तें हांव पळयता पळय कशें आसा न्ही कला अकादमीचो विशय बरोचसो गाजता आय वेलकम द डिसिजन वॉट एज कारण आमचें गव्हर्मेंट हे ट्रान्सपरंट आसा लोकांचे सॅटिस्फॅक्शना खातीर ज्यो काही गोष्टी कितें करपाक जाय त्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान त्यो काही गोष्टी इन्क्वायरी कितें करपाक ती टॅक्निकल टीम जी आसा तांची कमिटी बसयल्ली वी आर फ्रँक अँड वी आर ओपन टू एनी इन्क्वायरी